काँग्रेस पक्षान गट जावंक ना, मात मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर आमची तयारी चालूच आसा आनी लोकसभेचे दोनूय सुवाती काँग्रेसूच जिखतली असो विश्वास काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान उक्तायलो. पावसाळी अधिवेशन, लोकसभा, राज्यसभा वेंचणूक आनी पक्षाची रणनिती थारोवपा खातीर काँग्रेस प्रभारी खासदार मणिकांत टागोर हांच्या हाजेरीत पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांची पणजेन बसका जाली. आमचो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मणिकांत टागोरजी गोंयांत आयिल्ले आसा. काल आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची मिटींग जाल्या, आज आमची एक्झिक्युटीव मिटींग आहा. सांजची वी हॅव केप्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट मिटींग, फाल्यां वी होल्डिंग मिटींग विथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. सो लोकसभेची तयारी तशेंच राज्यसभाचें जें इलेक्शन येता ह्या संदर्भान डिस्कशनाच्यो ह्यो मिटींग्स लागिल्ल्यो आसा. आनी कितें कॅन्डिडेट्स बीन कितें फायनल जाला नॉर्थ साउथ? सी दॅट इज एट द लेटर स्टेज. इनिशियली सद्या आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथनिंग आनी वे फॉरवर्ड अजेंडा हाजेर डिस्कशन आसा. कॅन्डिडेट इट्स अ लॉंग प्रोसेस. आय मीन आमचो सद्या सिटींग MP आसा आनी वी आर वर्किंग स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गनायझेशन. टिकीट हें मे बी एट लेटर स्टेज जाता. पूण काँग्रेसीन तालमेल सारको आसा सद्या, काय ग्रुपिजम जाला अशें एक दोन गट बीन अशें कितें? ना काँग्रेसीन कांयच ग्रुपिजम ना. काँग्रेस ही एक सेक्युलर पार्टी, डेमोक्रेटीक पार्टी. प्रत्येक मनशाचे डिफरंट व्ह्यूज असतात, बट दॅट ऑल विल बी रिझॉल्व. देर इज नो, इट इज ओनली वन काँग्रेस अँड वी आर फर्म आनी वी आर शुअर की हे जे करप्ट BJPचें जें सरकार आसा, जे आज गोंयचो नागरीक जो आज पळय पिडीत आसा पळय, हाका ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोनूय सिटां आमी जिखतले.